देव बरोबर तर देव मोगाच्यानो कोंकणी मायाच्या भुरग्यांक आमी कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां ह्या कार्यक्रमांत हर एक अभ्यासतरा भेटता आनी हर एक अभ्यासतरा एक विशिश्ट व्यक्ती साधन केल्ली व्यक्ती आनी कोंकणी भाशे खातीर कोंकणीच्या मानताचेर साधन केल्ल्या व्यक्तीक आमी हांगा हाडून बसयता. आमच्या गांवांत आमच्या गांवाच्या भायर आंतरराष्ट्रीय मट्टाचेर हर एक कडेन एक प्रचार आनी भोव उत्तीम रितीन सगळ्यांकी एक प्रसाराची एक जावन आसा आळवास नुडिसिरी. आळवास नुडिसिरी म्हणल्या तक्षण आमकां आलोचनेची डॉक्टर मोहन आळवाची आनी विद्यागिरी मूडबिद्रीची ताची शिक्षणां संस्थे 30,000 बोर विद्यार्थी मूडबिद्री सगळे सिटी जावन बदलिल्ले आनी अशें पळय साबार विशय ताच्या सांगता एक विशिश्ट आळवास नुडिसिरी म्हणून साहित्य संमेलन तो वर्सा आयोजीत करता आनी ताका तुमकां कळीत आसा सगळ्या फर्निचराचे सगळी रेडी कर एक कील दवरनातल्यार मेज कदेल मानसो कांय जायना तशें ती एक कील म्हणल्या बरी सगळ्याकी एकडाकी एडमिनिस्ट्रेशन जावं दी नुडिसिरीक जावं दी विरासत जावं दी एक कील म्हणल्या बरी आमचो कोंकणी मनीस एक आसा थंय तो जावन आसा कोंकणीतलो अद्वितीय सगळ्यां मदें पॉप्युलर वेणूरकार शिक्षक आनी प्रशस्ती विजेत शिक्षक LJ फर्नांडीस. आज आमचो सोयरो जावन आसा LJ फर्नांडीस हांगासर आसा. स्वागत तुमकां. LJ फर्नांडीस ह्या सगळ्या नुडिसिरीचो फाटल्या 14 वर्सां जावन 15 वर्सां पर्यंत कार्यदर्शी इतर साबार कार्यदर्शी आसे पूण ॲट हाऊस इन हाऊस कार्यदर्शी तो आनी त्या सगळ्या प्रक्रिया कशी जाता कितें जाता कितले नुडिसिरी जातात कितले पूर जाता म्हणल्यार ताका स्पश्ट तकलेच्या भितर नॉलेज आसा आनी आमच्या मदें ते आसात. ह्या विशयात संपूर्ण रितीन उलोवंक तुमी हे पुर्ती आयकल्या नंतर फाल्यां तावन 16, 17, 18 तरी 3 दीस जावच्या नुडिसिरीक तुमी खंडीत जावन पावतले म्हणलो म्हाका भरोसो आसा. LJ मॅम सांगा आरंभातावन आज पर्यंत कितें फरक जालें सांगा कशें सुरू जालें तें एक आलोचन. डॉक्टर मोहन आळवान 1995 वर्सा शिक्षण संस्थांक सुरवात जाली. 1995 वय आळवास फाउंडेशन आळवास एज्युकेशन फाउंडेशन वय ताच्या उपरांत ह्यो संस्थो वाडत गेलो आनी प्रस्तुत आतां एक 18 कॉलेजी थंय आसात. हायस्कूल आसा प्रायमरी आसा प्ले स्कूल आसा LKG आसा UKG CBSE PUC डिग्री आनी मेडिकल पॅरामेडिकल आसात. अशें तुवें सांगलें बरी एक 30,000 भुरगे ते सगळे आमच्या स्टेटा भायलेय भुरगे थंय शिकप घेवंक म्हणून आसात. अशें असल्या संस्थेचो अध्यक्ष डॉक्टर मोहन आळवा तो एक विशिश्ट मनीस. ताका एक भाशेचेर कन्नडा भाशेचेर संस्कृतीचेर कलेचेर असो मोग आसा पळय तो विशिश्ट. वय ताच्या जिणेन तो दिसून येता आनी केल्ल्या कामांनी ते दिसून येता. आनी तुमी सांगलें नुडिसिरी 2000 त्या पुरा उमेदानंतर विद्या काशी म्हण केला मूडबिद्री जालें ते विद्या काशी म्हण जाला. वय ताच्या सांगता संस्कृती काशी म्हण केल्ल्याक नुडिसिरी स्टार्ट केला. वय ताच्या विशयान सांग. वय 2003 वर्सा 2003 त्या ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಯಂತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 71ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ थोड्या कन्नड उलयचे पडटा साहित्य संमेलन डॉक्टर मोहन आळवान वयसून घेतलें ते भारी स्वराज्य मैदानान जालें. स्वराज्य मैदान लेवल कर स्वराज्य मैदान गुडो आसुल्लो वय ते लेवल करन थंय संमेलन जालें आनी इतलें अपुरबाय जालें की मोहन आळवाक बारी खुशी जाली. हिंच्या मला नाव पण वय आनी एक कितें म्हणून सांगल्यार साहित्य संमेलन एका जिल्ल्याक दिल्यार हांव दिल्यार मुखार तांकां दिनात आनी एकडें दितात. वय आनी ताचो यजमानी म्हणलो साहित्य परिशद तांणी इल्ले चिल्लर पयशे दितात
आणि आमचे कडेन पैसे काही कलेक्शन करून उरल्यार तांकां दिवंक आसा पाटी दिवंक आसा तांकां फाटी दिवंक आसा लेक्काचारा दिवंक वय सकट लेक्काचार दिवंक आसा आमचे कडेन कितें म्हणी बूक कळलें आसल्यार तांकां फाटी दिवंक आसा तशें 2003 वर्सा जालें आमकां उरलें परत तांकां दिलें उरलें बूक तें परत एक लोड करून तांकां फाटी दिलें पळय तितलें आतां ह्या डॉक्टराक एक आलोचना आयली हे दीस म्हणलो तो ಎಂಕುಲೆ ದಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರ अनंत गरजेगी आणि आम्ही खरी येतगी कन्नड साहित्य संमेलन म्हणून खरी म्हणून सुरू केलं तशें 2004 वर्सा सुरूचे 1ನೇ नुडिसिरी जालें हाका लोक आयलो येना म्हणून आमचे हांगाचे आमचे बोंदणीचे लोक तितले येनात जाल्यार आमचे राज्यांत कन्नड प्रेमी मस्त आसात तिशीन उत्तरांत आनी बरा मस्त येतात हरी हरीने येतात लोक येवंक सुरू जालो अशें 1ನೇ पयलेंचें नुडिसिरी जालें दुसरें नुडिसिरी जालें अशें जावनूच जालें ताचे उपरांत एका हंताक आनी कितें चिंतलें म्हणून सांगल्यार साहित्य परिशदांत जिल्ला घटक म्हणून आसा वय वय तशें आनी कितें केलें म्हणून सांगल्यार दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी नुडिसिरी घटकां सुरू करया म्हणून सांगून नुडिसिरी घटक एक 85 नुडिसिरी घटकां सुरू केली ताणें येदोळ म्हणसर 85 नुडिसिरी घटक आसात आसात आनी ताचे घटकाचे अध्यक्ष फाल्यां सकडी स्टेजीर बसोवंक येतात स्टेजीर बसोवंक येतात 85 जाण वयर स्टेजीर वय वय ते तांच्या क्षेत्रांत संघटन करतात कार्यक्रम करतात मुंडास बांदून बसतात बरें कर आनी आळवाय तांकां बरो मुंडास बांदता स्टेजीर तर बांदतात का मुंडास बांदून वय वय आणि तेय कार्यक्रम करतात आणि आमच्या संमेलनाक तांच्या गुंतवणुकींक प्रचार करून लोक आपण हाडटात एकच पैसे म्हळ्यार पैसे दिनात काही रिजिस्ट्रेशन 100 रुपये घेतले 50 रुपये पैसे काही लोक कडचे लोकांचे पैसे एक प्रतिनिधी शुल्क म्हणून सांगून एक 100 रुपये 100 रुपये 50 रुपये करशी 2004 आणि 100 रुपये 2018 आणि 100 रुपये 100 रुपये दिल्ल्याक एक 500 रुपये करशी जातो ओत करशी पैसे आबा 3 दीस ब्रेकफास्ट दनपारां जेवण राती जेवण रावंक बिडार रावंक दिता होय एक 40,000 लोकांक रावची व्यवस्था आसा म्हणजे 40,000 लोक रावतात त्या दाळा रावता लोक रावची व्यवस्था आसा आणि राहुल्यांक मात्र न्ही कोण आयले पळय कोणी येवन जेवयेत कोणी येवन जेवयेत ओपन वय वय तर हांव चिंता एका दिसाक आस्तावन तो सुरू जाला फाल्यां तुवें आज मकळा सिरी वय फाल्यां दनपारां तुवें आयल्यार सादारण एक 75 to 1 लाख लोक जेवता ताच्या व्हडलो दिवळ खंय ना घेवन जेवंक कांय तोंदरे ना दिवळ दुसऱ्या खंयचेय ना घेवन देवस्थान अडकळ कांय ना एका वर्सा सुरू केलें तांकां कुपन दिवंक सुरू केलें कुपनां आसल्ल्यांक मात्र म्हणून सांगून थोडे निरासना फाटी घालतना मोहन आळवाक भारी बेजार जालें आमच्या संमेलनाक येवन उपाशी वचून कुपनां खण्णोड्या म्हणून कण्णोड्या आयल्यांक जेवण वय वय अशें जावन गेलें अशें जावन आसतना आतां लोक कशे येता म्हणलें इतलो 40,000 लोक आतां एक ह्या वर्सा तुम्ही एरिया ऑफ कव्हर म्हणून सांगा कितल्या जाग्यार तो करता ते आता तुम्ही 1 लाख लोक जिवता म्हणटात हे म्हणटा कितलो जागो आसा ताका आनी कितलो एरियार ते जाता सुमार मस्त एकरे आसा जागो मस्त आसा 101 एकरे म्हणटा तो वय वय ताचे 1.5 तास मध्ये मध्ये आमच्या भटाचो जागो येता रघुपती भटाचो जागो येता तो चड जाता एक 7-8 एकरे ताचो हा घेवन मध्ये तिल्यान आसा कृषी सिरी आसा पळय थंय 7 एकरे जागो आसा थंय 7 एकरे जागो आसा आणि बिल्डिंग ते मैदान ते म्हणून सांगा मस्त जागो आसा आणि लोक थंय हरी हरीने येता आनीक नुडिसिरी म्हणटा आसतना लोकांक साहित्याची भारी अभिरुच भारी अभिरुच आमकां हांव सांगना तशें म्हणून वाचतले भयंकर तोपी अशी तोपी दवर न्हू अशी तोपी दवर न्हू पेटा दवर न्हू जुब्बा घालन कच्चे घालन नमणेचे मनीस आनी एक कितें म्हणून सांगल्यार येवचे सडावत जावन 6 जाण येवचे म्हळ्यार सिनियर सिटीजन्स 60, 70, 75 थोडे फोन करून सांगतात आमकां गांठी दूख आसा म्हाका भय जालें सर्जरी जाल्या अरे म्हाका ती केला गिंदीचे तशें हांगचें आसा म्हळ्यार
हो हो ताका ते कितें करता मोहन आळवा हे तुम्ही ऐकलंय वीक्षका आईल्यांक सर्जरी जाल्ले येतात गंटी दुखीचे येतात आणि 1 लाख बोर लोक असता आणि इतले पुरो वहिवाट जातना मोहन आळवा कितें करता म्हणल्यार कुतूहल आमकां सरतत आसा आमी एक ल्हान ब्रेकान घेवया आणि एलजेबाब आमच्या गांवठो आसा आमी तो त्या संमेलनाचो सगळो फाटल्या 15 वर्सांचो कार्यदर्शी आमी आयकूया आमच्या सांगात रावा. कोंकणी भाषेतले नेकेत्र या कार्यक्रमात स्वागत वीक्षका. आमच्या मध्ये आता एलजेबाम म्हळ्यार कोंकणीतलो एक महान सकत आणि ती सकत आळवास नुडिसिरींत एक कार्यदर्शी जावन एक्झिक्यूट जातात तसा आमची सकत कोंकणीतली सकत थंय वचून ती बसल्या जाल्यार कितें पुरो कार्यक्रम करता आणि थंय कशें इनवॉल्व जाला म्हणल्या विशयान आमी संवाद चलयते आसले हांव. आनीक तो म्हणटलो थंय असलेय लोक येतात पिडेस्ती येतात आनीक सिनियर सिटीजन येतात आणि तांच्या खातीर वेवस्था जाय तितली आसा म्हणून. सर सांगा सांगा कितें वेवस्था वसण सारतात इतलो लोक हांगा म्हळ्यार ह्या वर्सा येदोळूच रजिस्ट्रेशन जाल्ले 32,000 उतरल्यात. रजिस्ट्रेशन जाल्ले रजिस्ट्रेशन जायना 100 रुपये दिवन रजिस्टर जाल्ले. ती सोबाय आसा रजिस्ट्रेशन जावन ती सोबाय आसा. कितें करतात म्हणून सांगल्यार 100 रुपयांचे एक डीडी काडटात ताचे वट्टूक तांचे एक रिक्वेस्ट लेटर घालून तांचो एड्रेस फोन नंबर घालून ती डीडी आमकां धाडटात. तशें तांचे नांवां रजिस्टर जातात. एक जिल्ल्याची अली तांच्या फॉर्माची फायलां अशें धाट जाल्यांत आतां. एका जिल्ल्यांत हांव न्हू उण्यार उणे 1,000 2,000 3,000 72,000 जाल्यार आमच्या जिल्ह्यात 30 की 39 जिल्हे 30 हय 30 जिल्हे 72,000 रजिस्ट्रेशन जाल्यार आता रजिस्ट्रेशन जायनातले पुरा येवन कडून आसात उण्यार उणे 40,000 उतरतात. इतले उतरतात. हे जण कशे येतात म्हणल्यार मुसणी सारतात. येदोळ सांगलें 85 घटकां ताणें स्थापीत केल्यात. थंय वचून लोकांक सांगता घालून स्थापीत केल्यात हे कर्नाटका भितर. आनीक थोडे फावटी त्या घटकांक तो थंय कार्यक्रमां दिवंक चलता. चलतना ताच्या भुरग्यांक ताचे कलाविद स्टुडंट त्या भुरग्यांकच ताच्या बसांनी काडून चलता आनी ते कार्यक्रमां दिता. मास्टर ताका तरबेतदार आसा तो जीवनराम सोडल्या म्हणून तो नाटकाचो तरबेतदार. तशेंच हांगाचे आसात भूतानाचे भुरगे आसात तांचे सांस्कृतीक थंड आसा. त्या उपरांत विशेषतः टिबेटचे भुरगे आसात. नेपाळ उपरांत मणिपूरचे एक मस्त भुरगे आसात. मणिपूरचे ताचे थोडे कला आसा ढोल चला कोलांचे ढोल चला आणि त्या खोलामध्ये हे करत आणि ते एक ढोल खेळोवची ढोल काडून नाचचे ते पुरो आसा. ताका थंयच्यानूच तरबेतदारांक काडयता आनी आमच्या भुरग्यांक तरबेती दिता. ताच्या उपरांत श्रीलंकाचे टिमूंत आसा तरबेती दिवंक टिमूंत आसा. आमच्या भुरग्यांक थंयची सांस्कृतीक कार्यक्रमाची थंयच्यांक ताडो येता पूण तितले कॉस्टली न्ही ते कॉस्टली जाता तो अडेता जाल्यार ताच्या विशयान काही तो फाटी मुखार पळोवची ना. तुझ्या गांवची भुरगी आसा तुझ्याच गांवचो तरबेतदार दिवं ते पुरो मॉनिटर करते जीवनराम सोडल्या तितल्यान म्हळ्यार एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी आल्या बरी तो म्हळ्यार तो नाटक आसा पळय तो नाटक दिसता तो नाटकाच्यान तो पळयता. बाकीचे पळोवंक दुसरे असले टीम आसा ते पुरा करतात. ताच्या उपरांत आमचे कडेन हें आसा आमचे कडेन कोर्स खंयचे कर्नाटक संगीत कर्नाटकी संगीत ते पुरो आसा आमचे कडेन पुरो वोकल ते पुरो आसा ते शिकतात भुरगे. आनी तुका सांगचें जाल्यार हांगाचे केरळाचे हें आसा पळय कळ्ळें चेंडे आता आमचे कडेन साधारण 100 वयर चेंडे पडोवचे भुरगे आसात. ह्या भुरग्यांक तरबेती मेळटा तरबेती मेळटा. अशें तरबेती जोडल्या टिमांक काडून तो दुसऱ्या गांवांनी गल्फ टूर करतलो बॅरिन गिरीन दुबय बॉम्बे गेला तो दिल्ली येता तशें हलता तो वचून थंय कार्यक्रम येता. एका कार्यक्रमाक जाणा एक थोडे फावटी 30,000 40,000 लोक पळोवंक येतात. म्हणून हाका आजा बलसांतले करसून यायचे की बलसांतले करसून चलता.
थंय ते वेवस्था ते करतात लोकल व्यवस्था मात हाणे हांगा थंय वचचे हांगा थंय हलची आनी भुरग्यांक आपणाची वेवस्था हो करता वय अशें जावन कितें जालां म्हणून सांगल्यार आतां एक इतलो प्रचार जाला की हं. आळवास नोडीसिरी म्हणटाना कशें म्हणे करणे हेजे म्हणून वय सांगून. एक पटे वय येतात लोक येतात हां. एक वर्स आयलो अनेक वर्स येतात येतात रेंगी आनी म्हणटात ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂದದ್ದು 10ನೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಹತ್ತನೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹೌದು ಓಯ್ 10ನೇ ಸರ್ತಿ ರೋಟರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದು 23ನೇ ಸರ್ತಿ ಹೋಗುದು ಉಂಟ ರೋಟರಿ लयन्स तो काही कितले पटी कॉन्फरन्स गेलो तो तोडू होय त्यात ये तशेंत नाही आणि थंय ताणें फोन करून सांगतात आमकां लेत्त कडे दिया म्हणून सांगून म्हणल्यार तांकां रूम हिंग वता ताचेर सरता रूम वयले कडे आमकां दिया म्हणून सांगतात ओहो वय वय हां तशें आसा हो आनी आयिल्लो लोक आसा पळय ते सिनियर सिटीजन्स तांणी तांकां फुरसत मेळटाना बसून फट्टांगा मारचें तुवें पळयचें वय वय त्या काही काट्या काट्यांनी बसून फट्टांगा मारता ती 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 बसून पोदां म्हणटात आनी काय करतात नाही वय 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 तुम्ही ते त्या जाग्यांक वेतात न्ही थंय ताच्या विशयान कांय कल्पना आसा की कशें ते म्हळ्यार हे थंड वन थंय वेतात थंय कितें परफॉर्मन्स आशेतात ते म्हळ्यार आतां कर्नाटका भितर मणिपूरची संदर्शन हे काय परफॉर्मन्स आनी दिवंक जाता की या त्या एरियाचे वाय त्या एरियाचें करता हांव आनी 3 वरांचें परफॉर्मन्स करचें आसा 3 वरांचें 3 वर तांतू आमच्या भुरग्यांनी खंयचें बरें शिकल्यात होय. पळय तें पुरो परफॉर्मन्स आसा पुरो करतात मागीर तुज्या हांगाचें मणिपूरचें आसा श्रीलंकाचें आसा ताच्या विशयांत या युनिवर्सिटी वायज कोर्स आसून ताका काही एज्युकेशनाक सपोर्ट जावचें जाल्यार काय आसा की कशें ते करतात न्ही थोडे म्हळ्यार भुरगे हांगा आयिल्ले आसा पळय हं. ते अशें मुळतो जावन आसतात वय. तालंत थंय भायर येतात हो हांगा वय आयले. वय हां हां आनी हांगा थोडे भुरगे अशें हातून जाल्ले आतां शास्त्रीय संगीत वय म्हणून वय नृत्य डान्स वय मागीर कितले मुखार गेल्यात म्हणून ना वय की तेंत जिणेची विधान करून काडून गेल्यात ते म्हळ्यार प्रोफेशनल तेच एज्युकेशन प्लस तेय करतात सगळं कार्य करतात हय ताचे उपरांत जे स्पोर्ट्सा विशयांत हांवें सांगू ना स्पोर्ट्साचे एक 700 800 भुरगे आसात तांकां फ्री एज्युकेशन आसा आनी हांगा स्पोर्ट्सांत नॅशनल लेवल भुरगे मस्त आसात हो आनी मंगळूर युनिवर्सिटीन मेळची मेडलां पुरो वय वय आळवासान धाडून दिवची मेजर पोर्शन वय. मेजर पोर्शन आळवानान धाडून दिवची वय आळवण अशें हांगाचे खेळगडी मुखार जेणी यांत दोळे व्हडले खेळगडे जावन गेल्ले आसात आसात आनी वय 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 राष्ट्र मट्टाच्या मुसर पार्टिसिपेट केल्ल्याक सरकार प्रोत्साहन दिता एट द सेम टायम जॉब दिता जॉब येता जॉब दिता वय 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 तांच्या खातीर आतां संस्कृतीक वायज दुसरें काय वेवस्था आसा थंय म्हळ्यार आतां एज्युकेशनाचें रेग्युलर एज्युकेशन सांगात कितें वेवस्था आसा कितें करूंक जाता रेग्युलर एज्युकेशना सांगाता तांतूं कोण आसक्त आसा वय पळय तांकां क्लब्बां आसात सायन्स क्लब जावन दी हो कन्नडा क्लब कोंकणी क्लब खंयचे सगळे जात भाशेचे क्लब सगळे क्लब आसात तांतून एक्टिविटीज आसात दुसरे बैले लोकांक आपोवन हाडून तांचे भाशण आयकोवचें तांचे परफॉर्मन्स मस्त अवकाश आसात भुरग्यांक अवकाश म्हळ्यार हर एक संस्कृतीच्या विशयाक की अवकाश आसा मस्त अवकाश आसात हय हय इल्यान लोकल भुरगे आनीक त्या पयशिल्ल्या भुरग्यांक एकाच हॉस्टेलांत रावंक या कितें तांच्या मदें लागशिल्ले भुरगे घरांत आनी येवचे चड वय वय आनी पयशिल्ले भुरगे जावन दी आमच्यात भुरगे सगळे इंडियाचे आसात सगळे भारताचे आसात सगळ्या भारताच्या हय ते पुरो बरसतात वर्स जालें एकामेकाची संस्कृती शिकतात ते एकामेकाची भाशा शिकतात तिका मोगान असतात म्हळ्यार तुमचे कॉर्डिनेशन करेक्ट करून काय दिवन वय, वय. पयलें तांकां बरयतात कितले हजार PUCचे कितले भुरगे आसात PUC ते आता 10,000 भुरगे आसात 10,000 भुरगे आसात वय. तांकां भुरग्यांक बायफर्केशन कशें जाता संस्कृती विशयांत या पुरा नाटका या डान्सा विशयांत तांकां बायफर्केशन स्टार्टिंगाक कशें जाता ते तांणी तुमच्या फॉर्माचेर टिकगलची की या न्ही तांचे कडेन तांकां क्लास सुरू जाल्ल्या उपरांत हां. तांचे कडेन आमी कॉन्टेक्ट करता तुमकां खंयच्यात आसक्त आसा म्हणून सांगून क्लास टीचर आसक्तीचीं क्षेत्रां खंयची म्हणून त्या क्षेत्रांनी कोणें ऑप्शन दिलां पळय वय. तांकां सिलेक्ट करून तांकां जाय जाल्लें तरबेती बरो मेळटा वय वय तुमच्या एज्युकेशन सिस्टम विशयान आमी भितर गेले बरें करना म्हळ्यार आतां आमच्या विक्षकाक करेक्ट कळ्ळें की आमच्या आळवासांत तुमी आसले कडेन कितें वेवस्था आसा ते बरोबर नुडिसिरीच्या एक्च्युअल वेवस्थे उपरांत हेच्या पयले आमी एक ब्रेक काडून घेया आनीक त्या एक्च्युअल वेवस्थेक या एक ब्रेक आनी ताच्या उपरांत आमी त्या वेवस्थेक कितें नुडिसिरींत वेवस्था आसा ती पळयतले कोंकणी भाषेंतली नकेत्रां ह्या कार्यक्रमांत आमच्या वांगडा आसा एल जमाम आनी सुंदरी आनंद आळवा मुडबिद्री
या आवरणांत जावच्या नुडिसिरी 15व्या नुडिसिरी विशयांत आमी उलयतात आसा आनी हाच्या विशयांत ते त्या आवरणांत कितें जाता म्हणलें म्हाका इल्लें गोत्ता कित्याक म्हळ्यार हांव हरयेक वर्सां थंय वता 15 वर्सां हांव म्हणून तरी रावलो देखून म्हाकाय गोत्ता देखून हांवें हरयेक गेल्यार एक म्हज्या बैलेक एक कापड इळकल सिरे हाडचे हाड देवच्या कित्याक म्हळ्यार वर्सां एप्टिविटी समाधान करीचे म्हणून एक सोबीत इळकल सिरे म्हळ्यार बारी सोबीत आनी ते हाडणेवचें आसा तशें थंय मुस्तू वेवस्था आसा सर सांगा कितें प्रती वेवस्था आसा म्हणून सांगा इळकल सीरे मात्र खादी शर्ट बरोबर होना तुम्ही ला खादी ये पटे हाडचे आता या वर्षाची नोडिसिरी 15व्या नोडिसिरी काय 15व्या नोडिसिरी विशिष्ट असा 3 दीस चलता फाल्यां आज भुरग्यांचे विद्यार्थी सिरी म्हणून आसलें भुरग्यांचे कार्यक्रम एक साधारण एक 500,000 भुरगे आयिल्ले वय वय आनी भुरगे अध्यक्ष भुरग्यांचे कार्यक्रम अपूर्बायचे कार्यक्रम आज सांजेर 5:30 वरांक कृषी सिरीचे उद्घाटन जालां कोण तो NH शिवशंकर रेड्डी कृषी सचिव तो येवन कर्नाटकाचो मिनिस्टर वय वय आयला आता नोडिसिरींत 3 दिसाचे कार्यक्रम भोव विशिश्ट आसात 16, 17, 18 आयतारा फाल्यां 8:30 वरांचेर एक संभ्रम असो पुरशांव त्या पुरशांव तातूंत 85 कला पंगड आसतात 85 कला पंगड म्हळ्यार एका पंगडांत एक 10 जाण धरल्यार एक 1000 कलाकार थंय आसात येतात ती सोबाय ती पळय सोबाय ताचेर तातूंत ऍड केलें की म्हळ्यार हर एक कलाकाराक स्टेजीर वचून देवचे एक अवकाश दिता तो वय वय आनी जलांत गडाबडा करन गुडक करून सोडूंक ना तांकां हर एक लागी एपटी स्टेजीर वचोंक आसा एक सोबायत विंगड वय वय डोली आसा तांदूळ सकडे आसा सकडे आसा बारी अपूर्बाय आसा पुरशांव 8:30 9:30 कार्यक्रमाचें उक्तावण आतां पुरशांव एका घंटा भितर आखेर रावचे तितलें सिस्टमॅटीक जाय वय वय 9:30 कार्यक्रमाची सुरवात इनॉग्रेशन ह्या पोटीचो उद्घाटक डॉक्टर शाह शेट्टर म्हणून व्हडलो साहिती संशोधक आनी अध्यक्षीण आसा डॉक्टर मल्लिका यस गंटी वय ती साहिती वय आनी हंपी युनिवर्सिटीची वायस चान्सलर ती आसा ताच्या उपरांत उद्घाटना उपरांत एक फाल्यांच्या दिसा एक 3 गोष्टी आसात एक 4 विशेष उपन्यास आसात आनी मदें मदें कांय सांस्कृतीक कार्यक्रम आसात कितल्या वेदींचेर कार्यक्रम चलता म्हणून सांगून सोडा नोडिसिरी एकच बोटी नोडिसिरी कार्यक्रम म्हळ्यार साहित्य संमेलन ते साहित्य संमेलन कन्नड साहित्य संमेलन एका वेदीरच जाता रत्नाकर वर्णी वेदिके म्हणटात तातूंत जाता हय आनी 20-25 हजार लोकांक बसोंक अवकाश आसा मोठो आसा अवकाश आसा ताच्या उपरांत सांजेर 6 वरांतावन सांस्कृतीक कार्यक्रम सुरू जातात वय वय 6-7 वेदी आसात हर एका वेदींत कार्यक्रम जावन आसतात खंयच्या कडेन कोणी वचून बसून पळय ताका खंयचे पळय कार्यक्रम उमेद आसा ते वचून पळयत मरे हाचो अर्थ कितें मरे तितले जण परफॉर्म करून आळवासाक उत्साहान येतात तितले जण येतात तितले जण म्हाका परफॉर्मन्स दी त्या देखून वेदी पावनातले का तितल्यो वेदी केल्या 450 सांस्कृतीक टीम येतात थंड येतात 450 हे 6 वरांचेर सुरू जाल्यार 10:30-11 म्हणसर थोडे बोटी कार्यक्रम आसतात तशें आरामसे पळय गर्दनांतल्यानी जेवंक जाय जाल्यार जेवंक अशें येत 7:30 जेवंक अशें येत जेवण 7:30 जेवण परत्या बसयत येवन जेवणांत काय बरं आसा सांगा जेवणांत एक जैनांची एक मुंचिता गट्टी ती गॅरंटी एक ब्राह्मणाचें रांदप वय आनी एक साधारण एक 200 आसात रांदपी आसात जैनांचें आसा हे आसा एक कुडके ना तितले पुरो आसा आनी तांकां कुडके हाचे घालाचे कते बबड्याचे वांयग्याचे दुदयाचे ते कुडके मेळटात वय ओर्न कंपल्सरी ओर्न आसात ओर्न आसात ताच्या उपरांत स्वीट्स आसा एके दीस एके नमुन्याचे स्वीट वय ताच्या उपरांत थोडे बोटे चपाती आसात ताच्या उपरांत ते जोळाची रोट्टी आसात व्हेरायटी आसा ब्रेकफास्टाक 5 नमुन्यांचे थंय मात्र घेवन नाल्यार आमी इडली आनी सांबार तरतमीत ना हांगा 5 नमुन्याचे दितात आमी उरलेले खंय गेल्यार ब्रेकफास्ट म्हळ्यार इडली म्हणटा तमीत सांबार
आनी तुका कितले कडेन जेवणाचे काउंटर आसात म्हणून सांगचे वय. हांवें 34 34 कडेन जेवणाचे काउंटर Counter आसात आसात. कोणीय खंय वचून जेवया काही वचून फ्रीली वय काही कुपन गिपन पर काय ना सीधा वचून चलचें जेवणचें आणिक आणिक पौलेंच्या प्लेटीनी जेवणचे ते सोबा येते विंग वय वय पोलेच्यो प्लेटी आनीक पिरी पोलेच्यो वय. बारे सोबीत कर वाटतात वाटतात आणिक जेवणाचे आयटम तुमकां काही काय कोता सुरू ह्या आसा काय कोता चपाती आतात मस्तपटी शीत 2 नमणेचे शीत दोव्या आणि कजे समान वय वय आहे वय वय म्हाका अरेपटी वचोन ते आडवास म्हळ्यार इतले येता म्हणून आनी जेवण जाय तितलें अशें न्ही की काले काले वटारे आयिल्लो लायनी तेच्या खातीर न्ही बारे सोबीत करून वाडटात जाय तितलें वाडटात कितले बोटी वचोन कांडे येता फाड करून वचत तितलें पाड करून वचो म्हणले एक अवकाश एक आसा तशें आरामसे लोक जेवतात 2 कडेन रांदप हय 2 कडेन रांदप वय. 200 कुक आसात वय 2 कडेन रांदप 34 कडेन वाडपी, सोशल वर्कर आसात वय. ते थंय वन काडून थंय वाडटात थंय वाडटा थंय वाडटात भुरगीं ड्युटी करतात भुरगीं ड्युटी करतात एक सामाजिक ते कम्युनिटीक बेज कशें म्हणलें थंय शिकप वय 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 प्रॅक्टिकल शिकप सगळे मेळटा हय पळोवंक मेळटा तांकां हय आनी बारी मोगान उलोवन तें करचें आसा वय, वय, हॉस्पिटॅलिटी वय, ती भुरगीं hospitality. शिकतात वय वय कंगणानो तेंपरा काय तें काय ना असोन काडून वाडतात बारे जेवया म्हणून जाता बारे समीत कर वाटता सबीत जाता मागीर ते संस्कृतीक कार्यक्रम विशय उरलें सांगा एक कृषी शिरींत प्रकार आसता हे आतां ताच्या उपरांत कृषी सिरी ते 7 एकरे जाग्यार कृषी सिरीचे पुरा स्टॉलां पुरो आसात आसात. एक 3 एकरे जाग्यार प्रॅक्टिकल कृषी केल्या म्हळ्यार वर्साच्या 12 म्हयने कृषी आहा थंय हा कृषी केल्या कितें म्हणून सांगल्यार तुजें बोबळी कितल्या नमुन्याची बोबळी आहात म्हणून ना वय बारीक मोठी आमची गांवची पुरो आसात गांवची पुरात ताच्या उपरांत तुजें पडवळ पडवळ आसा ताच्या उपरांत वैंगे वांयगे अळसंदे दुदी हय. मागीर कालें भाजी ते पुरा भाजी आसा सकळे आसा 3 एकर म्हळ्यार जागो कितलो आता लेट्टूस वय वय तांचे न्ही वय वय तें ऑस्ट्रेलियाचे फ्रुट्स लट्टूस ते खोले वय वय खुले खुले वय अंतू उपयोग करतात काल्यांत तुजे बर्गरांत वय बर्गर ना ते ताच्या उपरांत ब्रोकोली तुवें पळयलां वय ब्रोकोली वय वय बारी बरें जिवाक तें वय वय तें हिंग लायलां हो पुराय ताच्या उपरांत बोणतोणी आसात पळय कालें गोंडे हा ह्या वेळार गोंडे जायना म्हणटात न्ही वय ते पळयचे गोंड्याची सोबाई हो बरं आयिल्ल्यान कृषी शिरीच्या त्या जाग्याक वेचें भारी गरज वय आणि एक्झिबिशनांत नांगोरो इंगोरो तुका जाय जाल्यार कोर्रें कोट्टू पिकाच पुराय एक्झिबिशनाक सेल कम एक्झिबिशन आसता न्ही वय वय एक 350 हा, स्टॉल आसात 350 350 स्टॉल आसात स्टॉल आसात तातूंत तुका हे झाडां मेळटात वय नर्सरी नर्सरी आसा कृषीक जाय जाल्लीं उपकरणां आधुनीक उपकरणां आसात आधुनीक उपकरणां पंपू तें पुरो आसा पुरा आसात वय ताच्या उपरांत कालें तुका पळोवंक आसा ताच्या उपरांत कोयती करचे आदी पुरो वय कशें करताले म्हणून करताले आनी कशें पळय कम्मारा कुंभारा पुरात कम्मारा कुंभारा पुराय ते रेड्या बांदून गाण अँकर कशें कोबाचे रोस काडटाले वय तेंय पळोवंक मेळटा तेंय पळोवंक मेळटा बेल्ला करचें सगळे पळोवंक मेळटा थंय सगळे कृषी सिरींत आमकां रयतांक आनी आमच्या भुरग्यांक येदोळ आमी पळयनातलें पुरा पळोवंक मेळटा न्ही कितें वय वय तातूंत खंडीत जावन उमेद चडटा ते पळयतना पळय वय ती कृषी करतना सावयव कृषी पुरो ही आतां तरकारी सांगलें वय, वय, हांवें कितल्या नमुन्याची भेंडां कितल्या बोणाची भेंडां वय. ते सबाय पळयचे तुवें वय न्ही वय 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 कोणाच्या सहकारान करता कोणी दिसाक 1 लाख लिटर उदक जाय तांकां उदक जायचें पडटा वय वय ताचे थोडे मनीस आसात ताच्या उपरांत लोकां करना खरें तातो ताका जाय जाल्यार इट पुरो घालून काडून खरें खरें न्ही वय 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 बरं डेली 1 लाख लिटर जायचे गे जायचे पडटा ताच्या खातीर काही अणेकट्टा बांदून आनी काले वहिवाट केल्लो काल जालो तो तें उदक येता वय थंय न्ही वय, वय. ताच्या खातीर काले नीरू शेखरणा केंद्र आनी करणी करणे उदक काडटा तो म्हळ्यार एक पावसाच्या उदक वट्टूक कर्ण आनी केला वय 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 बूक एक्झिबिशना विशयान सांगा हा एक ह्या वर्सा बुकाचे एक स्टॉल हा एक 200 इतली स्टॉल हा मागीर थोडे असले वस्तू इळकल सिरे न्ही 10 रुपयाची पुस्तकां म्हणून आदले पुरा बूक विकतात आदी पुरा वंदणे माले म्हणून आसले वय. आता वंदणे माले काय ना वय. आता उण्याचे बूक मेळटात नाही तशें नाही ते काय म्हणटा डिस्काउंट रेटीचेर ते रास बूक घालून 10 रुपयाचे बूक म्हूण विकतले ते आसा आनी बारी अपूर्बाचे अपूर्व बूक मेळटात ते पूर बूक वय वय आनी मस्त बँगलोर तावनी थोडे अंगडीकार येतात बूक विकूंक येतात
आमकां खंय मेळनातले बूक थंय मेळनातले बूक मेळटात उण्याक मेळटात उण्याक मेळटात आमी कितें करचें आमच्या भुरग्यांक एक बूक वाचूंक एक प्रोत्साहन दिवची गरज तो उद्देशा खातीर वय हे सगळेच लोकांना पळयचे वय आमच्या लोकांना आमच्या कोंकणीच्या लोकांनी आपणाक जाय जाल्लें साहित्य बरो या आपणा साहित्य काय जाय जाल्लें एक खंयची माहीत काडची जाल्यार थंय वचून पळोवन हांगा हेचे बारीक गरज आसा म्हणटा एलजे माम आमी एक ल्हानशी ब्रेक काडून घेया आनी मुखल्या सेक्शनाक या कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र हे कार्यक्रम मुखार सुरू येता मुखल्या सेक्शनात आखेर जाता त्या देखून राखो रावा एलजे माम आमचे सांगता आनीकी आसा ब्रेक कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां कार्यक्रमांत आमी हांगा आसा आमचे सांगता आसा एलजे माम एलजे फर्नांडीस कार्यदर्शी नुडिसिरी आळवास नुडिसिरी मुडबिद्री हाचो कार्यदर्शी जावन फाटल्या 15व्या वर्सा 14 वर्सां जाल्यात हे 15व्या वर्सा 2003 तावन आज पर्यंत पुरो नुडिसिरी पळयलो एलजे माम आमचे सांगता आसा हे कार्यक्रम आज हर एक काब्रेस्तारा 7 तावन 8 म्हणसर लाईव्ह ताच्या उपरांत शुक्रार दीस मरुप्रसार फाल्यां 3 तावन 4 म्हणसर V4 न्यूजान येता आनी सांगता तुमकां यूट्यूब लिंक जाय जाल्यार आमचे कडेन सांगल्यार जालें यूट्यूब न्यूज हातूं तुमी आतांय बूट करून पळोवंक जाता कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां एखाद्या वेळार तुमकां भाग घेवंक जाय जाल्यार तुमी आमकां संपर्क करियेत केदाळे हांव रेमंड डिकोना पिंगारा पत्राचो संपादक केदाळे करियेत एलजे आमचे सांगता सांगा तुमचे सगळ्या आतां फाल्यां आरंभ जाता कितें पुरो आसा लोकांक आकर्शण फाल्यां पुरुशां समय आराम जाता वय सगळो दीस थंय कितें कार्यक्रम आसा साहित्य संमेलन आसा साहित्य वायज व्हडल्या व्हडल्या साहित्यीक पळोवंक अवकाश आसा आमकां थंय काय आकर्शण आसा हांगा एक सांगलें हांवें कृषी सिरी वय कृषी व्हडलें आकर्शण कृषी सिरी वय ताजे उपरांत बुकांची अंगडी एटलिस्ट एक अर्दो दीस म्हणजे समा भोंवन पळयतात वय वय थंय जेवणाक थंय काउंटरी काउंटरी आसा सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा सकाळी विगी गेल्यार वय आसा ताच्या उपरांत येता नुडिसिरी वय आज विद्यार्थी सिरी जालें वय ह्या मदेकात विज्ञान सिरी विद्यार्थी सिरी सिनी सिरी वय सिनी सिरी म्हळ्यार दिसाक 3-4 पिक्चरां दाखयता आमी ओ फाल्यां तावन आसात फाल्यां तो सदां याद पिक्चर आसा एक कन्नडा आसा तुळू कोंकणी हो हा पुरो आसात सकट नमणेचे वय हो पिक्चरां आसात ताच्या उपरांत चित्र सिरी हो तें जालें छायाचित्र सिरी पिक्चर आसा ऑलरेडी जाता थंय वय नेंगी आनी एक 750 कलाकार आयिल्ले ड्रॉइंग करूंक वय वय तांची केल्ली तांतूं मिन्सनार ड्रॉइंगां 100 ड्रॉइंगां फाल्यां प्रदर्शन करतात प्रदर्शनाक दवरतात कंटिन्युअस परफॉर्मन्स वय पळयत हें पळयत वय ताच्या उपरांत सांस्कृतीक कार्यक्रम आसात वय ही आतां कार्यक्रमां नोडिसिरी आसा पळय नोडिसिरी उपरांत सांस्कृतीक कार्यक्रमां कृषी सिरींत सांस्कृतीक कार्यक्रम हें पुरो पळयतना खुशी जाता आनी भितर येवंक कांय कश्ट म्हणून कश्ट ना हांव तेंच तुमकां सांगचे रावलो मूड भितर येवंक कशें म्हणून एक सांगून सोडा पूण आतां कोणी तरी बेलतंगडीतून येता कोणी तरी बीच रोडतून येता कोणी तरी किन्निंगोळतून येता कोणी तरी खारकळतून कोणी तरी खोडयाळतून येता कशें येवंक जाता आतां खारकळतावन येवची बसां कोड्याळ चलची वय पुरा थंयत विद्यागिरी मुडबिद्रीतावन विद्यागिरीत पास जावन हलता पास जाता बंटवाळची बसां बंटवाळ मुडबिद्री बस स्टँडाक येतात थंय तावन प्रायवेट बस तुमकां कंटिन्युअस सर्वीस शटल बसां मेळटात कितले मेळटात वय वय ताचे उपरांत खोड्याळच्यान थंय देवयत मो खोडयाळतून बागलार जाता वय वय सगळें अनुकूल आसा वय मागीर लोक तुमी येवन पळयत कितलेय पळयत तुमकां जेवणाची वेवस्था पुरो आसा आनी मोन असल्यार रावयत वय रावता म्हणून सांगल्यार वेवस्था करता रावता कुठले वेवस्था करतात कुठले वेवस्था करून तुमकां एक हें येता फॅमिली समेत येत तशें फॅमिली समेत येत वय रावची वेवस्था आसा जेवणाची वेवस्था आसा ते देखून एक अपूर्व एक आनी ह्या वताक आनी माटो ते करेक्ट आसात त्या सगळे बिल्डींग तांचे बिल्डींग आनी कितले स्क्वेअर फुट कितले आसा बिल्डींग कितली रुमां आसात कितले कॉलेज आसात मरे आयिल्ल्या लोकांक आतां एक पुरो जाल्ल्या एक वताक बसोंक जायना कशें आसा तें
हळे PUC बिल्डिंग तुका PCMB क्लास इत् तरणावचें एक फर्स्ट इयराक एक 50 होय 50 सेकंड इयराक एक 50 50 भुरगे नाही क्लास क्लास म्हणचे हांवें क्लास म्हणचे ताचे उपरांत दोन बिल्डिंग आसात मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आसा डिग्री कॉलेज आसा जाय तितलो जागो आसा जाय तितले बरो अवकाश आसा ताचे उपरांत जाय तितली सावळी आसा सावळी आसा. आयिल्ल्याक सुदारसून काणयोंक जाय तितली सावळी आसा वय आनी हे कार्यक्रम आमी पळोवंक जाय कित्याक म्हणल्यार संस्कृती आनीक भास ती उरोवन घेतल्यार मनशापण उरतलें आमचे फेस्त पळोवन आमकां सवय आहा व्हडले फेस्त पळोवन सवय आहा आमकां देवूळ आसय जात्रो पळोवन सवय आसा वय वर्सा हेपटी आमच्या गद्यांत कित्यांत या खंय तरी जाता या हें कालें कोंब्या काट नाजाल्यार कांबळ पळोवन सवय आसा आळवासांत हे सगळ्यांक सांगात घालून एक वेवस्था आसा वय वय तितले मार्केट येता तितले जण हाका येतात काल्याक यारकारी येतात तितले जण एक्झिबिशन करूंक पळोवंक येतात आनी एक सांगचें हांवें 2 वर्सां पयलें कोंकणी सिरी केल्लें कोंकणी कार्यक्रम आनी तुळू सिरी केल्लें रॉयच्या कालार गी रॉय कसले रॉय कसलो नासतना आनीक हांचे ब्यारी सिरी केल्लें बॅरी सिरी केल्ले हाका जाय तितले प्रोत्साहन मेळोना देखून तें रावयलें वय. आतां रावयलां वय सगळ्यांक सांगता घालून एक नोडी सिरीत वय नोडी सिरीत वय आमच्या भुरग्यांनी हें पळयचें वय हें पळयचें वय मुखल्या दिसांक तांकां बुकाणेचें कितें म्हूण बुकालें कितें बरो आसात कृषी म्हळ्यार कितें वय कशें रांदेर करतात वय आमच्या भुरग्यांक गोतूना कशें रांदतात कशें करतात म्हणून वय, वय. गोतूना संडे खंय जातात म्हणून वय वय हें बरो पळोवंक जाता वय आनी आमी मालकडे आमी पळयचें हे कृषी हे कशें करूंक जाता कशें आसा हें खवले वस्तू आमकां मेळटात वय रांदय आनी तें परत कृषी आमी कशें करयत फुलां कशें लावयत आमी हें आमी शिकूंक जाता आनी शिक्षणाक एखाद्या वेळार कोणी आलोचन करता जाल्यार आळवासा भितर फ्युचराक एक शिक्षण थंय आयुर्वेदीक मेडिकल आसा होमिओपॅथी आसा मेडिकल आसा ताच्या उपरांत आस्पत्र आसा नॅचरोपॅथी आसा इंजिनियरींग आसा फिजिओथेरपी आसा PUC आसा डिग्री आसा पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा म्हाका MCA केल्लें आमचे एकले म्हजे एक मावशेची धूव आहले ते आतां बारी व्हडल्या कंपनींत फर्स्ट आयिल्ले ते फर्स्ट बॅच ऑफ MCA ते आयिल्ले आतां दुबयांत बारी व्हडल्या कामारांनी पण आसा म्हळ्यार ते जायतले आमचे लाद्रामाची तूं लाजरस डिकोसाची तूं IAS जावन हाका गेल्ले वय उत्तर प्रदेशांत हय उत्तर प्रदेशांत हें जावन आसा न्हय MBA आसा आमच्या कडेन फिजिओथेरपी नर्सिंग पुरो आसा सकट नमुन्याचे आसात हय सगळ्यांक जाय जाल्ले कोर्स आसात नाही ते एक फ्युचराक कोणाय की खंय एज्युकेशन म्हणल्यार रेकमेंड करचे एक ते पळोवन आयल्या बरी जाता हय आनी एक 25 नमुन्याचे PG कोर्स आसात हय कॉलेजींत आळवास कॉलेजींत हय तुमी M.Com करूंक MSc करूंक खोड्याळ वचचें म्हणून हय हांगात मेळटात वय, आदी बरो नातले ते दंटोनेच्या कडेन आहात वय, वय. दंटोनेच्या कडेन वय, वय. पयले जाल्यार खंय मेळटात युनिव्हर्सिटीन की म्हणून मात्र आहलें वय वय तसलें आसा हले बरो अवकाश आसा ते म्हजी विनंती आसा हय दयाकर आमच्या वीक्षकांनी एक दीस म्हणी ह्या जाग्याक ये जय फाल्यां शुक्रार जायना जाल्यार सोनवारा सोनार सोनवार जाल्यार आयतारा सबाय साकजे वय सगळ्या सबाय साकजे सबाय पळयचे कितें करयेत म्हणून सांगून कितें केलां म्हणून सांगून आमी पळोवन प्रोत्साहन दिवचे कोणी पयशे दिवन हांगा ये म्हणून सांगून सांगना वय सांगना खाली पळोवन दनपारां जेवण एका मनशान एक मनीस कितें करूं शकता म्हणून पळोवंक जाता एक मनीस मन केल्यार कितें करूं शकता आपणाच्या बंधुनी कितें पुरा संवसार करूंक शकता आमी आदले राय आमी हें वाचता कालें हिस्ट्रींत आमी वाचता एका रायान आमच्या अकबरान जावं दी आनी कोणें जावं दी ह्या आमच्या मैसूरच्या रायान जावन आनी कोणें की ही संस्कृती ओड केल्ली आनी काल केलें मस्त वाचता पूण एक मनीस आतांच्या काळार कितें पुरा करूंक शकलो म्हणलें आमच्या दोळ्यांनी पळोवचे भाग आमकां आसा आमी कितले वर्सां वता म्हणून गोत्तो ना तो कितले वर्सां आसता म्हणून गोत्तो बट आमच्या काळार एकलो मनीस ओलो जियेला म्हणलें पळोवचे तले बागी आमकां आसा हे पळोवचे तलो एक विशय इतर कितें आकर्शण म्हणून सांगा आनी एक 5 मिनटां आमचे कडेन आसात तुमी सांगा थंय जाल्यार दुसऱ्या काले सांगो आता आमी तुमी थंय जावचें शिक्षणाचें विधान आनी भुरग्यांनी काडची रँकां आनी आतां PUCन जावं दी डिग्रीन जावं दी हर एकान ती 6 रँकां आमी धाडटात वय पोरू एक PGन एक 30-40 रँकां हाडल्यांत 40 रँक हाडल्यांत डिग्रीन ती हाडल्यांत
आणि थोडे कोर्स आसा आपल्या खंय नातले कोर्स आसात तुझे कालें फूड अँड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन तातूंत PG आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशन हय तें शिकल्यांक मस्त चान्स आसा पळय मस्त बैले गांवांत आनी पुरा थंय हांगा वचोंक चान्स आसा हय BBA आसा आं विज्युअल आर्ट्स पळय गे तातूंत PG आसा ओहो वय वय हय पुरा कोर्स आसा ते एक आकर्शण व्हडलें आकर्शण हे वीक्षका हांव ताच्या आमच्या ह्या जेव्हा म्हाका कितें सांगयलें म्हळ्यार तुमकां कळीत नासली एक विशय ताच्या विशयात हांवें सांगची बरी वडोल हांवें सांगलें ना कित्याक म्हळ्यार नुडिसिरीचे खातीर तांकां आपयलां देखून आमी तिके पाटी केले पूण एडमिशन म्हणलो एक शब्द आळवास एज्युकेशन फावंडेशनांत खंय तरी मुखार सरून थंय ताच्या बंतवणी कांय तरी जाता जाल्यार ताच्या मद्दे तें आळवास एडमिशनाचे सगळे सेक्शन पळोवचे LJ फर्नांडीस म्हणल्या ह्या व्यक्तीन आमी हेमे पावोंक जाय खंयच्या एका संस्थांत आमचो मनीस एक आसा जाल्यार आमी ताका आमी रेकग्नायज करूंक जाय म्हाका गोत ना कितल्या जाणांक तें गोत आसा कितल्या जाणांक तें रेकग्नायज करूंक जाता म्हणून पूण आमच्या समाजाचो एक मनीस एका प्राथमीक इस्कॉलांत मुखेल मेस्त्री जावन आसलो मनीस आज आळवास एज्युकेशन फावंडेशनांत एडमिनिस्ट्रेशनांत एडमिशन ऑफिसर जावन आसा आमकां उडासचे केदाळ एक कन्सेशन जाय जाल्यार एक सीट नाका जाय जाल्यार मात कोणना पूण मस्त जाणांक उडासची ती जाल्यार मात तें बट ताणें केल्लें एचिवमेंट आनी आळवाक ताणें दिल्लें एडवायस तें एक्झिक्यूट जावचें हांवें पळयलां म्हज्या दृश्टीन म्हज्या भुरग्यांक थंय घालूं ना बट हांवें तें थोड्यांनी पळयलां त्या देखून आमच्या मदें आज तुमी तितले पयसतान आयल्यात मूड बी दितात आज बिझिएस्ट डे म्हाका गोत आसा पूण ब्रेस्तार मात्र आमकां कोंकणी कार्यक्रम करूं येता तुमी हांगासर आयल्यात तुमी ह्या कार्यांत पात्र केल्यात आळवाक परच्या प्रेस कॉन्फरन्सात वेळार सांगल्याक ताणें म्हळें हांव LJ फर्नांडीसारान काडा पडू म्हळें कुडलें ताणें आनीक हांवें कुडलें म्हळें आरे काडा पडटा भायर सोक हें गोत्तून म्हणलो तो कटले उतर कित्याक म्हळें म्हाका मुजान तुमचो संबंद तांकां गोत आसा तुमी हांगासर आयल्यात आनी ह्या कार्यान पार्टिसिपेट आमच्या कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां ह्या कार्यक्रमाक तुमी जाय तितली मायेत आमच्या मदें वांटून घेतली तुमकां देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं वीक्षका आमच्या ह्या कार्यक्रमांत कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां कार्यक्रमांत हर एक अभ्यासतारा 7 ते 8 म्हणसर आमी लायव्ह करता तुमच्या मदें कोणी तरी ह्या लायव्हांत एचीव केल्ले आसा जाल्यार हांगा बसोवंक ह्या कदेलार बसोवंक एचीव केल्ले आसा जाल्यार तांकां आमी प्रोत्साहन दिता आनी हे लायव्ह आमी फाल्यां शुक्रारा 3 ते 4 म्हणसर मरू प्रसार करता आनी हर एक अभ्यासतारा 7 ते 8 म्हणसर हे कार्यक्रम येता कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां पळया आनी कोंकणीक प्रोत्साहन दिया विंगड नमणेचे बोलींनी बोलच्या हर एका कोंकण्याक हांगा अवकाश आसा तुमी येया आयचो दीस तुमी आनी आमी सांगता आसा केलो ही सांज आसा केल्ल्या खातीर देव बरें करूं हांव रयमंडी कुनाचा कोडे तुमकां परत मेळटा पिंगार पेपर सांगता आनी ह्या लायव्ह सांगता देव बरें करूं